हाय माय यूट्यूब फॅमिली सगळी कशी अपसो सगळी बरी हा म्हणून आमी बी सगळी बरी हा. आनी आयज मॉर्निंग हांवें न्हू ब्रेकफास्टाक कितें केलें तें शूट केलां आनी मागीर जेयता तेन्ना बाबागेन म्हागे क्लिपींग काडलेलें जेवणान कितें आहा तें. आयज सोयाबिनाची कडी केलेली मामीन रोस घालून तेगे शूट करून इफ तुमकां जाय ती रेसिपी जाल्यार हांव ती रेसिपी तुमकां मागीरच्या ब्लॉग्सांनी हाडटलें रेसिपी म्हाका कमेंटाचेर सांगाय जाय काय म्हणून. आनी आयज थर्सडे न्हू आयज सिलिंडर बूक केला हांवें आमगे चिंचोण्यानूच थर्सडेचे सिलिंडर बूक करचे आसता तेंकां काबार जालोलो आहा. सो सिलिंडर बूक केला आनी सॅटर्डे येतो तो सिलिंडर अर्ली मॉर्निंग येता. आनी गेले फावटी सायबिणीच्या टायमार अशें हांव ब्लॉग चोयतालें गेले फावटी सायबिणीचें अशें प्रिपेरेशन सेट करतालें हांव कितें हूंय करूंक जाय कात करूंक जाय हूंय कितें मागीर तितू हें जायना न्हू सो सारकें मागीर चोयता मागीर चुयलो गेली फावटी सिलिंडर काबार जालो प्रिपेरेशन ब्लॉकान तुका तेंच सांगलोलें सिलिंडर हाडून गेलो हांवें मॅफीन हाडून दिलो कित्याक मॅफी आहलो तेन्ना. आनी बाबाच्या बालतिमांकूय टायमार तशें सिलिंडर काबार जालो तेन्ना म्हाजे कजन आहलो एल्ड्रो सो आमी गाडयेन घालून हाडलोलो आनी तेन्ना तो आहलो न्हू सो भिवून हांवें गाडयेन हाडलोलो पूण येवपाचें म्हाका रिस्क घेवपा ना गाडयेन हाडपाचो सो हांवें आतां बूक केला आनी हांव हालें सांजचें वयतलें. आनी सॅटर्डे मॉर्निंग म्हणल्यार ते येताय ते कारा कडेन अशें लायनीन येताय न्हू तशें राकोण रावतलें. ते पाटी अशें गाडयेन हाडपाना आहलोलें तो आमचे लेणीचेर येवंक ना तो तसो गेलो सो ही पाटी हांव वचोन ते चिचे कडेन पयलींच उबें रावतलें आवाज येयलो जाल्यार तसो गेलो बी जाल्यार हांव रिस्क घेवपा ना ही पाटी. आनी बूक केलें हाल्यां फ्रायडे आमी वयतलीं. आनी आयज बाबाक वचोन टेबलाचेर बसून प्रॅक्टीस कोत्ताय जेवपाक अदरवायज तुका अशें टेबलाचेर वचोन बसता तो आपल्या कितें अशें स्नॅक्स बी खाता अशें जेवपाक ते टेबलाचेर बसून आतां प्रॅक्टीस कोत्ताय आमी अशें बसून खावपा बी अशें. आनी खूब यूट्यूब फॅमिली मेंबर आनी थँक्यू हितू मोग दिताय म्हणून बाबाक आनी म्हाका खूब गायड केलें तुमी खूब जाण कमेंटार सांगला नर्सरीक घालिनाका तें नर्सरीक अशें कांय शिकोयना म्हणून व्हडलेंशें डायरेक्ट हेका घाल म्हणून 4 वर्सांचेरूय घाल म्हणून तेका चड ल्हानूय आहा म्हणून तो सो वोय हांव अग्री जाला. सो तो मॅफी कशें डिसिजन घेता तेन्ना कित्याक मॅफी म्हणल्यार तेन्ना म्हणल्यार येतो न्हू मॅफी तो मागीर चोयतली स्कॉलाचें कितें कोत्तो तें पूण आतां तेका हांव प्रॅक्टीस अशें आनी चोयतलें. आनी आतां तेका अशें एबीसीडी अशें हें करिना अशें रेम्स बी कितें नंबर्स बी अशें मोबायलाचेर घालून दिता तशें कोत्ता आमलेट ब्रेकफास्टाक कोत्ता आमलेट. तेन्ना गेला भायर च्या पिला आनी तेका मातसो भायर मातसो वता न्हू तो भायर धाडलो तेका मातसो सो तेन्ना जेयता आनी हें थंय हांव जेयता नुस्तें चड हें बरें लागना थंय घेवना. आनी आयज मामीन सोयाबिन्स न्हू रोसान केल्या एक रेसिपी शूट करूं ना तुमकां जाय जाल्यार म्हाका सांगाय मागीर ओके. रोसान केल्या आयज सोयाबीन. आयज कोत्ता हांव शिरा चायेक पायनॅपलाचें शिरा कोत्ता सो ती रेसिपी हांव तुमकां शेअर कोत्ता ओके. आनी शिरा न्हू पायनॅपल फ्रेश पायनॅपल आहा जाल्यार तुमी फ्रेश पायनॅपल घालूंक जाता. हांवें मागीर ते प्युरी आहा न्हू ती यूजार कोत्तलें हांव पायनॅपलाक ओके म्हागेली. आनी ती केन्नाय शेअर करूं ना अशें शिरा अशें रेसिपी शिरा रेसिपी अशें सगल्यांची सिमिलर आसता आनी प्लेन कोत्ता जाल्यार सिमिलर आसता मातशें डिफरंट कोत्ता न्हू प्युरी घालून कोत्ता सो चिंतिल्लें तुमचे कडेन बी शेअर कोत्तलें आनी हाज्या ब्लॉगांनी मागीर एक रेसिपी तर येतली न्हू म्हागेली सो तुमचे कडेन शिरा रेसिपी शेअर कोत्ता ओके. सो दाखयता तुमकां आतां इनग्रिडियंट कित कित जाय ते. आयज कोत्ता शिरा पायनॅपलाचो ओके. सो हें घेयला रवो घेयला हें पायनॅपल क्रश घेयला फूड कलर घेयला थोडोसो घालतलो मातशें येल्लोइश जावपाक उतून जातोलो येल्लो तो पूण थोडोसो तो बी घालतलें ओके. साखर तुमच्या टेस्टा प्रमाणे काजू बियो आनी किसमीस घी न्हू हांवें थोडीशी घालत कित्याक जाणां मागीर आयदनांतली काडून घालतलें आनी जाय जाल्यार ओके. सो हे इनग्रिडियंट्स जाय आमकां. आदी तापोवन दवरल्या आदी तापली तितून रवो घालता भाजून घेवपाचो रवो भाजून घेवपाचो मातसो गॅसीर दवरता भाजता आनी तेची सायड बाय सायड दुसरें दाखयता. एक रव्याचो घेयला सो 2 खाचे उदीक घेता गरम उदीक जाल्यार तितून हांव आतां साखर घालता. साखर तुमच्या हिसपान तुमी साखर घायला तुमकां गोड कितू जाय तितलें घालपाचें गरम उदकान घायला गरम उदकान मेल्ट जावपाक
वतून आता किसमिस घालता गरमूच काय मातशें फुलपाक जाय न्हू तें मातशें म्हणून हे सायडीक दवरता सायडीक दवरला उदीक गरम कलर हांवें थोडो घेयला भाजलो ऑलमोस्ट भाजलो तो ओके अरोमा बी बरो येयला आतां तितून हांव घी घालता घी घालून बरो आतां सगळो भाजता आनी मागीर दाखयता ओके हलवाचो घी घालून भाजलो तो आतां ओके आतां तें उदीक घालता हांव तें कलरूय मिक्स करता तो कलरूय हांवें तितून घायला म्हाका येलो कलर मेळ्ळो ना येलो कलर नासलो आमगे थिंग हो कलर घाला आतां तें उदीक तितून घालता सगळें घालून मिक्स करपाचें उदीक घाला आतां न्हू मीठ घालता थोड्या टेस्टा प्रमाणे तुमच्या टेस्टा प्रमाणे तुम्ही घाला आनी आतां तें पायनॅपल क्रश आतां घालता तुमकडे फ्रेश आहा जाल्यार फ्रेश घाला आनी तें स्टर करपाचें दाट जावपाक फूड कलर स्कीप करूं जाता हांवें मातसो घाललेलो स्टर करपाचें शिरो म्हाजो ऑलमोस्ट जायत येयलो आतां तितून काजू बियो घाल जालो दाट आतां काटा प्लेटीन आनी दाखयता निवल्या उपरांत मागीर दाखयता पोत्तिता हितून घाला प्लेटी कापां काडून म्हाजो पायनॅपल शिरा रेडी हा चोवपाक बी बरो आहा आनी टेस्टूय बरो आहा ओके हांवें टेस्ट केलोलो सो तुमी बी घराको ट्राय करा आनी म्हाका मागीर फीडबॅक दिया ओके आनी देना कडेन कट करून घेतले सकाळी सकाळ केक कट करता म्हणटालो सो हें कट करून घेत देना कडेन तेन्ना न्हू म्हाका मॉर्निंग सो सांगता केक कातरून जाय म्हणून आपल्याक सो हांवें शिरा केला सो काडटा ओके काट to you happy birthday to Dana happy birthday to you so guys Dana's birthday न्हू बेस्ट शिरो केलो how it taste nice okay thank you so much my boy put this on here he is eating Sheera. Dana is eating Sheera. How? Dana love? Sheera was nice? Nice? Okay, thank you so much, my Nana. So now he'll eat in the plate. Morning, no? म्हाका सांगतालो मम्मा केक कट करुया केक कट करुया तो रिल्स कार्टून घालता न्हू सो तूं तांकां एक एक तें चोयता तो बाबा असो कार्टुनान केकीचें बी कितें आसत न्हू तें घालता तेका सो केक कट करुया म्हणटालो सो ते आहले हय केक कट करता सो ते म्हाज्या मनान आहलें ताका केक हांवें केक काडची न्हू हांव कोत्तो म्हण तुका सो हांवें तो च्यायेनूच शिराय केला तेय हातलो सगळ्यां च्यायी जालें आनी तुमकां रेसिपी शूट केली रेसिपी शूट जाली मागेली रेसिपी शेअर करूं मेळ्ळी आनी बरी जाला शिरा टेस्टी जाला तुमी घरा ट्राय करा सो हे सिंपल बाबाक गेले हॅपीनसा अशें केक केला बर्थडे असोच कांय ना तेगे हॅपीनसा लागून तेणें म्हळ्यार बर्थडे सांग अशें स्टार्ट केला ओके आनी आतां हांव बसता एडिटींग कोता कित्याक हाल्यांचो व्लॉग न्हू म्हळ्यार परवांचो व्लॉग हाल्या फ्रायडे न्हू हाल्या वयतून चिंचोणे आनी मागीर 2 दिसाचे व्लॉग अपलोड करून दवरतना मागीर म्हाका थिंगा टायम मेळपाना एडिटिंगाक बी टायम मेळना म्हाका थिंगा मातशें काम करूं बिजी उरतलें सो 2 दिसाचे व्लॉग्स हांव ऑलरेडी अपलोड करून दवरता टील फ्रायडे आयचो
थर्सडे पासून तुमकां ब्लॉग्स अपलोड करून दवरता बरें जातलें. टील म्हणल्यार संडे पासून हांव ब्लॉग अपलोड करता. फ्रायडे येतो न्हू, सॅटर्डे सिलिंडराचे मागीर संडेचे पासून ब्लॉग अपलोड करून दवरता. 2 दीस मागीर ब्रेक तिंगा टायम मेळटा कोत्तोलें शूट कोत्तोलें हांव क्लिपिंग्स काडटोलें ती मागीर तुमकां मुखार येतली. सो गायज आयचो ब्लॉग तुमकां बहुत दिसलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा आनी तुमगे वॉट्सॅपाचेर स्टेटसांनी शेअर करा सो दॅट म्हाका आनी बी व्यूज मेळपा. ओके, तुमगे सपोर्ट म्हाका भरपूर जावो आनी म्हाका तुमी सपोर्ट कोत्ताय म्हणून थँक्यू. आनी तुमकां लागून हांव म्हगे पेरंट्सांक धाकटे कितें अशें गिफ्ट करूं शकता जें हांवें चिंत्तालें हांव सद्दां हांव कशें पयलीं कोत्तालें तशें आतां कशें कोत्तलें कितें सो धाकटें हांव हॅपिनस तांकां दिवंक शकता म्हूण थँक्यू तुमकां लागून हांव तांकां मोबायल दिवपा पावलें, गिफ्ट करूं पावलें. तुमगे सपोर्टा लागून हांव वयर सोदतां. थँक्यू फॉर दॅट ऑल्सो. थँक्यू म्हाका व्यूज शेअर कोत्ता म्हणून मागे विडियोज. ओके, बाय गायज, मेळची नेक्स्ट व्लॉगान.